खरेंच कुशालकाय जाता आयच्या दिसाक तुमच्या गांवांत येवन दोन उतरां सांगपाक खास करून म्हाका दिसता याद म्हाका जाता जेन्ना हांव एक भुरगो आशिल्लो 8-9 वर्सांचो आनी त्या वेळार जेन्ना हांव एक मडगांवच्या फंक्शनाक आतां एक काँग्रेसीचें फंक्शन आशिल्लें थिंगच्यान हिंगा आयलो आनी म्हाका याद जाली जे दीस फुटबॉलाचे आशिल्ले जेन्ना आर्मांद कोलासो गोंयांत खूब शायन जालो. याद म्हाका जाता कित्याक जेन्ना इंट्रोड्यूस केलो कोणान इंट्रोड्यूस केलो ताका की ही वॉज द कोच ऑफ इंडिया ऑफ टेम्पो स्पोर्ट्स क्लब बट ही वॉज ऑल्सो कोच ऑफ सचिन ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लब एंड दॅट वॉज ट्रुली द गोल्डन पिरियड ऑफ आवर क्लब. म्हाका याद जाता तो म्हजो डॅडीचो इश्ट खूब काम तेणी केलें बिझनसानूय ताणें म्हज्या डॅडीक जाय तो आदार केलो आनी जेन्ना आयच्या दिसाक आमी सकाळच्या वेळार बाब जोकी मालेमाक सांगलें की हांव बाब आर्मांद कोलासोक फेलिसिटेट करपाक मुखार सोदता म्हणून आयच्या दिसाक दुकां ताच्या दोळ्यांनी येयली आनी याद ताका जाली की जे फुटबॉलाचे दीस त्या वेळार जाताले आनी हांव सदांच उलयतां ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ सालसेट फुटबॉल क्लब आनीक लेजंड्स लायक आल्बर्ट कोलासो एंड सेवरल अदर पीपल जे फुटबॉल जेन्ना त्या वेळार जे शायन जातालें आज हूंय ना हूंय आमी म्हाका दिसता फाटीं सरता कित्याक वेर हॅव वी फेल्ड हूंय GMDC हेज टू इम्प्रोवायज वेर GFA हेज टू इम्प्रोवायज कित्याक द स्पिरीट एट दॅट टायम फॉर फुटबॉल म्हणून ऑर्गनायज करपाक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक नो वंडर जेन्ना वेन ही जॉयन टेम्पो स्पोर्ट्स क्लब he took it at another level. म्हाका याद जाता आमचो कोच डॅनी मॅकलिनन आशिल्लो and they were both together working magic. At that time legend players जावं चिबुजोर जावं एडवर्ड आन्सा उस्मान रॉबर्ट हे सगळे प्लेयर जेन्ना त्या वेळार आशिल्ले they were one of a kind. फॅसिलिटी त्या वेळार आसूंक नाशिल्ली पण जे फिटनेस तांकां आशिल्ले खास करून तुमच्या कुर्तोळेच्या ह्या ग्राउंडार म्हाका याद जाता आमी भुरगेपणांनी आयिल्ले विथ दी अंडर 14 सचिन ब्रदर्स फुटबॉल क्लब पण हूंय ना हूंय जे टॅलंट म्हाका दिसता वी हॅव टू लर्न फ्रॉम लेजंड्स लायक आर्मांद कोलासो. आय एम व्हेरी प्राऊड टुडे टू से आनी आय ऑल्सो रिमेंबर द डेज वेन आय हॅज टू कॉल इन माय ऑफिस माय डॅड्स ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कपा म्हणून एक ड्रॉ जातालो हू विल बी द हायस्ट स्कोरर हू विल विन द वर्ल्ड कप. At that time, I used to speak to Armando Colaco, and he used to he asked Ali Heraldache, who will be the highest scorer. I remember I had put Jagan Klinsman, and even he agreed at that time. But systematically, Jay Goon, I congratulate your wife Juliana. I think immensely the love for football or the family background je tum je ha, and you are a true soil of Curtorim, true son of the soil, who has done so much for our state and our country. This Laurel Dronacharya Award, it is not a small award. It is the highest award for a coach. You applied for it several times, but God is with you, Goa is with you. आणि खास करून आयच्या दिसाच्या I wish you all the best in all your future endeavors and congratulate your family. तसेच मायना स्पोर्ट्स क्लबाच्या प्रेसिडेंटाक सगळ्या वांगड्याक तुम्ही एकठांय करून आयच्या दिसाचो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो इन द नेम ऑफ सायमन बरेटो हू वॉज ऑल्सो नोन टू मी एंड माय फॅमिली पंच 3-time पंच अटर्नी ऑफ द कम्युनिदाद आनी जायते सोशल मोडात जेणे जायते तेगेले सदांच म्हाका बर्थडेच्या दिसाक विश कोतालो सदांच एक बरो मनीस प्रश्न लोकांले सादारण प्रश्न सुदारप करपाक मुखार सरलेलो सोशल फिल्डान म्हजी तेका फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक यू ऑर्गनायज दीस टुर्नामेंट विथ मायना स्पोर्ट्स क्लब टुडे. तशेंच गांवचे पादविकार बाय मिशेल हूज ऑलवेज बीन अ सोशल वर्कर एंड हॅज बीन कॉन्ट्रिब्युटींग द रिबेलो फॅमिली एंड आय कॉंग्रॅच्युलेट आयच्या दिसाचे विनर कुर्तोरीम जिमखाना अ स्ट्रॉंग टीम समथींग दॅट आर ग्रासरूट हे फुटबॉल राखपाक आज प्रयत्न गोंयांत ओनली बिकॉज ऑफ दीस इंटर-विलेज टुर्नामेंट आमचे फुटबॉल आमी राखपाक सोदता आनी राखपाक मुखार म्हाका दिसता इट इज बिकॉज ऑफ युअर पॅशन फॉर फुटबॉल ऑफ ऑल दीस क्लब रावता
होच आदार आनी होच मोग मुखार आसतलो म्हणून म्हाका हिंगा आपयन 2 उतरां दिवपाक बरो सोयेक आनी बरी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांत तांते बरोबर जावन आसा पूण थोडेच उतरांनी काबार करता कित्याक जायते जाण म्हणजे फाटल्यान उलोवपाक आसा तुमच्या सगळ्याच्या आदारान चड करून देवाच्या मागण्यांनी म्हाका अवॉर्ड फावोर केला आनी आयज मायना स्पोर्ट्स क्लबाक हांव काल सांगता दिनवासता देव बरें कर म्हणटा तशेंच आयज आमचे मदें आसा बाब युरी अलेमाव बाय मिशेल फादर सावियो बाब आल्फ्रेड बाब मिलाग्रेस GFAचे मेंबर एंथनी पांगो आनी एंड्रू तुमी हांगा सगळे मागता बरे भाशेन खेळोंक मुखार आनी जाता जाल्यार गोवा खेळोन इंडियेक वचोन म्हजे भाशेन एक कोच जावन तुमी पुरस्कार घेवचो देव बरें करूं. आनी एकदा मायना स्पोर्ट्स क्लबाच्या नांवान सगळ्या फुटबॉल मोग्यांक डेली मॅचीस पळोवपाक आयल्या काल जाता देव बरें करूं म्हणटा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करून मागता बाब ग्लोरियो टिमेलो.